So guys, सास माय नोटा किस दिलो से ओंड माशे तांबडी झाले शे लिपस्टिक लायली माका. Okay, guys, so we're gonna have a quick game. It's more of a quiz. Let's see who knows best in the relationship. Woo! Good evening guys, welcome to my new vlog. कशा आहे तुम्ही सगळे? समजा सगळे बरे आहे मग ते बशियाम अलिशा आणि आमगे टायगर आम्ही आहे बरे. गाइस तुम जाणा आज आमगे एनिवर्सरी आणि आम दोघांनी माशे मॅचिंग झाले आणि नेसन रेडी झाले. कशा आहे तुम्ही सगळे? सो दोघांनी नेसन रेडी झालो आहे. आमगेलो अजून गेस्ट अजून येलो नाही. एक गेस्ट येला तो हांव तुमकां दाखयता मागीर. ओके सो आयज दिसा आमगेलो लुक दोघांगलो मुगे आनी अलिशा गेलो हांव नको फुल दिसती पड जाल्या. ओके सो गाइस समजा तुमगेलो आनी अलिशा गेलो कित म्हणटा आउटफिट गो आउटफिट लायक जाला असतो मग. ओके गाइस कमेंटा सांगा. ओके मॅचिंग आमगे बरे हल्ले जाले ड्रेस. एक्चुअली गाइस हे नो हांवें तुम सांगता न्हू तसं हॅलोवीन ऑर्डर केलोले ते येवंक ना आणि ते आत येयले आणि ते घेवन येयलो गाइस तुमकां सांगलोले मागीर दाखयतो हांव गायले म्हणटरी सांगतो केदों गेलो ते. सो हे गाइस हांवें हॅलोविनाक गेलोले आणि ते येवंक ना. सो लाकीली म्हाका आयज घालून मेळ्ळे. ओके गाइस सो पयले गेस्ट आमगे कोण येयले ते तुमकां हांव दाखयता. ओके आणि गाइस आयज आमगेलो स्पेशल डे तुम जाणा आणि ब्लॉगूय स्पेशल आसतलो. सो गाइस आख्खो ब्लॉग फुल चोया. ओके गाइस तुगे ब्लॉग चोयनाय म्हण हांवें तुगे सगळं चोयताय बट स्टील हांव रिक्वेस्ट करता आख्खो फुल चोया. ओके सो मेळया तुमकां आणि दाखोवया आमगेले फर्स्ट गेस्ट कोण येयले ते. ओके सो गाइस आमगेले फर्स्ट गेस्ट तुमकां दाखयता. जावन आहा वचो म्हगेलो कजन शाबुटो आटो आणि जेनिफर तेगेली बायल आणि बेबी व्हॉट्स योर नेम टेल देम व्हॉट्स योर नेम से Adora. So guys, Adora and you want to say hello? Hi. Okay, sorry, त्याचं नाव उडकास ना मला नाव का? Verito. So guys, हे आमगेली आयची दिसाची फर्स्ट गेस्ट आणि उल्लो येतोली आता माशोकतान ऑलरेडी ऑन द वे कोणाय रोड डायवर्जन आहा हुंय. एनीवेज गाइस ते बेस्ते एक्सक्यूज कित्यानो जेन्ना तूं लेट पावता न्हू कितना कितें एक्सक्यूज दिवपा पडना रोड डायवर्जन एंड डायवर्जन. एनीवेज आमगे ते सदांचे. ओके सो मागीर मेळया तुमकां आणि दाखोवया उरलेले. सो गाइस आमगे किचनानो स्पेशल डिश जाता आयज आणि ती कोत्ता आमगेलो भैया डॅनी भैया. ओके आणि एक दीदी. सो दीदी मातशें हेल्प करता तेका आणि तुमकां दाखयता. ओके पालक पत्ता चाट. सो गाइस हाचो डॅनी आणि कोत्ता याचे पालक पत्ता चाट. ओके आणि मागीर फुल रेडी जाल म्हणटरी हांव मागीर तुमकां दाखयता. ओके सो गाइस आमगेली दुसरी गेस्ट जी म्हणटाली डिले जाली डायवर्जन आहा म्हणटाली. ओके सो गाइस दाखोवया तुमकां. लेट्स ऑन द लाइट. सो गाइस इसे आयच्या दिसाची आमगेली दुसरी गेस्ट. थँक यू I got a gift for you. थँक यू. याचा अनिका केक घेनेला. I didn't make it, but I bought it. सो गाइस सासमाय डायवर्जन होय उरली आणि सासपाय हुंय घुसपाल मग हांव तूं हुंय घुसलो रे. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. सो हांव विश करता तेका बर्थडे पार्टी. ओके गाइस ही जावन हाय आमगेली सेकंड गेस्ट. सो गाइस सासमाय नोटा किस दिलो जय ओंड मातशे तांबडे जाले शे लिपस्टिक लायली म्हाका. हांव म्हणटा मगे ओंड कितको तांबडे जाले काय मग लिपस्टिक लायल मुस्ता. थंय सासमायन बरी झाडां हाडले म्हाका आंथुरियम आणि आंथुरियम लायक म्हाका आणि बरी दिसताय चोवपाक. थँक यू. आनी एक दाखयता तुमकां आयज आनी दुसरी फूल येयले म्हाका आनी झाड येयले कितें म्हणटा तेका झाड मरे हय. सो दाखयता तुमकां. ओके हे शाबुटोन हाडला मगे काजनान की तो फर्स्ट येयलो तेणे हांव नका आयज सगळीं फुलां झाडां येताय दिसता म्हाका. गायज हेचो शाबुटोन हाडला मगे काजनान आणि एक्चुअली न्हू म्हाका हिंगा जाय आहलोले आणि सारखे प्लेसीर पडले. थँक यू शाबुटो. आयज दिसाची तिसरी गेस्ट तुमकां दाखयता कोण ती. ओके सारकी चोड भोगले हाय बट सगळे परस लेट येयले. गाइस ते केदो हेल्प आयलोले बट गेलो नेसो मु आत येयलो याचो शबीन शलीन आणि वचो मेलो भाव. ओके सो गाइस टायगर भायल्या गेलो हा कित्याक कोण कोण येयता न्हू दे आर ओपन मेळटा आणि तो धांवता. फायनली आमगेलो चवथो कितें म्हणल्यार तो गेस्ट
रॅन्डल आणि सॅम आणि एथन आणि एकदा जोशुआ. सो गाईज जे लास्ट पावली त्यांना लेट झाली किती हला रे डायव्हर्जन ना. सो सगळ्यान गाईज एकू प्लॅन केलो एकू सांगया मग सगळे सांपडले सगळे लेट. सो गाईज आमगेले पालक पत्ता चाट रेडी झाला. सो काय बरं क्रिस्पी क्रिस्पी. एक्चुअली ना क्या डालता है इसमें स्पिनिच. स्पिनिच काय बनता है ना. सो गाईज ती स्पिनिच आणि तो मागीर कसो सॉसेस घालता आणि कितको हांव काय नाका बट खावपाक बरें लागता. सो गाईज मागीर तो न्हू सॉस घालता वयल्या तेजो. सो गाईज इतली बरें लागता न्हू सारकें टेस्टी. सो एक्चुअली हो मेनूचे आसा ना आयज बट स्पेशली भैयान ओके म्हणला आपण करपाक. थँक्यू भैया. आयज आमगेले न्हू स्नॅक्स आहा पार्टी एक दाखयता तुमकां बारीकशें स्नॅक. ओके सो स्नॅक्स आहा सँडविच chicken mayo sandwich. Yes baby, you want to say hello? Yeah, say hello. Hi. So you want to explain? You want to tell what we got for snacks? You want to say? So guys, snacks kit go tikisa sandwich. So it's chicken mayo sandwich. Okay guys, tumka dakhwita. Snacks chicken mayo sandwich. Croquettes. We got croquettes. We got Same. prawn rissoles. Same sandwich. Then prawn rissoles. And we got palak patta chaat. And this is one of the specialty of Bhaiya. Yeah. पहाड़ी वाला खाना. ओके सो पालक पत्ता चाट. ओके आणि उरला सगळे आमगेले तुम जाणा कितते. ओके गाईज सो आता आमगेले सगळे बॉयज जाता एन्जॉय. गाईज आर यू एन्जॉयिंग गाईज. सो गाईज सगळे एन्जॉय जात आहे. Guys, अजून बॅटरी ना ते गेली. मी लिफ्ट करतो. बॅटरी अजून चार्ज झाली ना गाईस ते गेली. सो त्याला गाईज येस ना ते येस बरं येईल ना अजून कित्याक न्हू माशा रिपीट कर. माशक्तान मागीर येस कितू वर्सां येत तेचोय सद्या न्हू आतां मातशें लो टायट आहा. हाय टायट जालें म्हणटरीच ओके मागीर तुमकां दाखयता गायज. आनी तेच भाशेन गायज तुमकां न्हू हांव आमगेलो सेटअप टेबलाचो तूं म्हणटली हो क्रिसमस सेटअप न्हू. येस गायज तो क्रिसमस सेटअप सेम दवरलो आहा आणि क्रिसमस सीजन चालू आहा. सो गायज आमी ते तशें दवरला. सो एनीवेज इट लुक्स नायस आनी तुमकां लायक जाला. सो गायज हय काण नाका म्हणटा का तेका लागून इट लुक्स ओके. सो आनी आंटी आपुणूय भुरग्यां जावपाक सोदता. भुरग्यां बरें खेळटा आपण. शेलीन व्हॉट शी इज टेलिंग यू. आली आपण मध्ये भोंवता यांचो. सो गायज आली सो यांचो स्नॅका पीठ दिता अशी तशी. ओके सो गायज लेट देम एन्जॉय आणि तुम्ही वचना काय चोईत राव. ओके फायनली लास्ट कोण येईल त्याचोय आणू आणि एक धाकटो येयला आमगेलो न्यू मेंबर होचोय तो येयला लास्ट येयला. हॅलो से हॅलो एवरीवन. सो गायज आणू आणि एडविन एज ऑलवेज तेंगेलो लास्टाक सरप्राईज. सो ती आत येयले लास्टाक. लास्ट म्हळ्यार पार्टी आमगेली चालू आहा. दाखय तुमकां एडविन खंय गेलो तो खबर ना. भायल्यान गेलो दिसता म्हाका. सो दाखोवया तुमकां. टायगरा गेले हितून एस आहा आनी तो बरोबर हेडटा वचय. सो गाईज फायनली कोण येता चोय एडविन आणि आणू लास्ट मेंबर. आता आम्ही मातशे केक कातोया आणि मागीर उरलो तुमकां मागीर दाखोवया. ओके सो सद्या गाईज आमगेली केक रेडी आहा इचय. काय बरं केक तिचय आणि मातशे कातोया. एक सगळ्या सांगले पयलीं सद्या आमी केक कातोया म्हणून. या सो गाईज आमी पयलीं केक काततली आणि मागीर पार्टी आमची चालू आसतली टील केदो ती खबर ना. टायमिंग ना आमगे पार्टीक बट पार्टी स्टील यंग इकडे जात थिंगा खंय. सो आखे ती रातभर आसतली. ओके गाईज मेन मोठो केक कातरपाचो आमगेलो टायगर इज रेडी. लेट्स गो. सो गाईज तो मातशें आबूज जालो आहा. एस येयलो आहा न्हू तो सारको म्हणटा तो आणि कोण काय मू. सो दोगांय जाले फ्रेंड बट स्टील तेंकां आमी पात नाय कित्याक दोगांय झगडत. गुड बॉय. से हॅलो. So guys, रावना बट जेनिका रावलेस तो. जेनिका रावला मातशे. ओके गाईज कातोरी आता केक. सो गाईज फायनली आता आम्ही केक कातोताय आणि केक कातोरपाक आमचो बाबू टायगर आणि आमगेली होल फॅमिली And all the kids are here with आणि ते भाशेन भुरगीं आहाय सगळी. ओके congratulations and celebrations. We want the world to know how happy as can be.
Ali, feed him. So guys, 15 वर्षा काजराची आता आम्ही केक खाताय पत्ती आफ्टर 15 years guys. Maybe never. ताड़ियों मारे. ताड़ियों मारे guys. No one saw the whole like kissing thing. You are just in. सो गाईज आता आम्ही केक कातली चोयला असतली तुम्ही आणि जायत दिसांनी बरी आय मीन केक खायला स्वतः बट 15 वर्सांची काजराची केक मातशे डिफरंट लागता तुमका खबर आसतली जो पण 15 वर्सां तेच्या मायज जाले तांकां आणि आम्ही पार्टी मध्ये कितें जाता बारीकशें तुमकां आम्ही दाखयतली. सो गायज हिंग न्हू हांव धाकटोसो क्लिप घालता हो क्लिप न्हू रुजा आंटीन आमकां सॉंग डेडिकेट केला आमकां काजरा वर्सा ओके. सो तेन आमगेले सावदी कांतार म्हणलोले 15 years बॅक ओके. तेगे फोटो हांवें घायला सो तुम कोण ओळखताय जाल्यारूय सांगाय म्हाका ते ओके. सो थँक्यू रुजा आंटी इन एडवान्स. 15 वर्सां काजराची देवा फावो केली मोगान दोगांय 15 वर्सां तुमी सारली जिवे सारिता बागीर आलिशा पयलीच जाली मोगान पडन मशीन तोडून काडून वेली मोगान तुमी पडोन रे काजा तुमी जाली रे देवाचे भेसांव तुमचेर पडो रे मोगान तुमी पडोन रे काजान तुमी जाली रे देवाचे भेसांव तुमचेर पडो रे. Wish you a happy wedding anniversary to Mercy and Alisha bhai. सो गाईज आता आम्ही एक धाकटुलो शॉर्ट मात आहे आणि 15 years anniversary मातशे ती काजरा काय सांगा नाही 2 उतरा 15 years anniversary मातशे आम्ही चेस करताय आणि गाईज तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुम्ही मुगे ब्लॉग चोयताय मो आणि होय ब्लॉग आखो फुल चोय आणि ओके आम्ही गाईज गेलो हाय तेंकी ते देव बरो ना आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं तुम्ही येयले तुमगे टाइम पिड्यार करून आणि केशेको येता त्या वर्साकूय आहे ओके. Thank you, Mercy. And cheers to 15 years, guys. Okay, guys, so obviously after we cut the cake, we have to have the first dance. So Ali and Mercy are going to be doing their first dance again. Okay, guys, so we're going to have a quick game. It's more of a quiz. Let's see who knows best in the relationship. No. I have a series of questions for y'all. Okay. Okay, you'll have to see. You'll have to think. Okay, think of what y'all think is best. Who does the better one, or you know. But it needs to be quick. Okay, I'm ready. Okay. I'm ready too. So your first question: Yeah. who made the first move? What's your first name? Who approached who first? Online. Okay. Who said I love you first? No lying, Yeah. Honestly, okay. Who is the better cook? Yours. Both. I disagree with that one. Okay. Who is the better driver? Yeah. Who is more organized? Okay. Who has a better fashion sense? Okay. That is correct. Everyone agrees. Okay. Who wakes up first? Who stays up late? Okay. Who is the funnier one? Okay. Who is messiest? You proved your point wrong. You threw the shoes around. Okay. Who is the better kisser?
better at keeping secrets? I am. Is she? Okay. Are you sure? Yes. Who talks the loudest? Ali, put that shit out. Who is more stubborn? Uh-oh. This needs to be right now. I know. Ali, actually, put shoes up. Both shoes. Okay, both. Who is more serious? Not really. We're all more serious. Not really. Who is more likely to get lost? Who is likely to be late for work? I agree. Okay, last two, okay? We'll do who is the bigger shopaholic? Who likes shopping more? Okay, I need to go back a question. This is gonna be your last question. Okay. Who is the better kisser? Okay, I think you'll need to get up and prove it to us. We're gonna try. Let's see what 15 years of practice brought us. Okay, guys, so we're going to prove this again. 15 years later, let's see who is the better kisser. On the count of 3. 3, Okay, on the street. 2, 1. Woo! And guys, just as they did the wedding kiss, they need to do their wedding dance again. Okay, guys, last question, quick quiz, okay? What was your wedding song, Mercy? तू आनी आऊं मगन पडली la 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 la. Okay, guys, that was incorrect. Mercy is disqualified. Life has begun. You are the one presiding from this moment on. This moment on. Atanu Amgelo Adil, he's gonna play one nice song, 2-3 songs for us. Okay, Maka for me and Alicia. Okay, Adil, come on, you ready? मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मैंने चुन लिया पहला नशा, पहला खुमार, कर लूं मैं क्या अपना दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, तेरा इंतजार, तू ही बता। तुझे देखा तो ये जाना सनम, है दीवाना सनम, कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी हो गया। सजना मिलना सजना है ये प्यार सजना। मजा आ गया। तुम्ही आम्ही थोडीशी कातर म्हणलंय आणि एन्जॉय झाले. थँक्यू आदिल वन्स अगेन. यू वेलकम ब्रदर.
guys, now one of my favorite song, Adil is gonna play for you guys. Yeah. Adil, let's do it. Ready? Here we go. आज कॉलेज का आखिरी दिन आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी और आने वाली जिंदगी के सभी ने कुछ न कुछ सोच सभी को रखा है। कुछ ना कुछ सोच के रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा कुछ भी नहीं सोचा। यू नो आई रियली मीन इट I really mean it. ओ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा हमारा, ऐसा काम करेगा कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। करूं अपने सबके दिलों में अरमां है कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना है इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। और एवरीवन पापा कहते ऐसा काम करेगा मगर ये तो कोई न जाने है कहाँ। है बड़ा नाम करेगा जादू फोटो में बंदा ये खूबसूरत काम करेगा मेरी नजर से देखो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ऐसा काम करेगा मगर ये तो फिर मेरी मंजिल से बड़ा नाम करेगा। Love you all guys. So guys, I want Danny Mata एक short कि they are one of the best chef. And always support me for cooking आणि सगळे किती केन्ना ना म्हणतो. Thank you Danny for coming. 1, 2, 3. Salute. तेरी याद में जागू हर पल बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर बाजीगरो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर. सो गाईस आता नो आम्ही जेवण काढला टेबलाचे आणि बारीकशा तुमका दाखवतोय आम्ही कित रांदिला आणि कित ना ते. ओके चोड काय केलं ना तुम जाणे तुम सांगला असतले आम चोड काय करपा नाही म्हणून बट स्टील आम्ही तुमका दाखवतोय. ओके आणि फूड एक्सप्लेन करतले अलिशा. ओके सो गाईस दाखवूया तुमका सिंपल जेवण. Especially हमने सौगीला guests जाय आपल्याला important is rice. Yes. Okay, and here is like prawn curry. Guys, रुचयला सगळ्या म्हाका prawns गायले बेंडे आणि तोर. येस. Okay, आणि चय सो गाईस किस्मोल सगळ्याचे फेवरेट. ड्राय प्रॉन्स किस्मोल आणि मसाला प्रॉन्स आणि सोलपतेल. येस. Okay, beef roast and pulao. Okay. ओके आणि this is made by Mrs. brother Marvin. ओके म्हणजे भावान केला गाईस हे. So he's a chef. So then Kel tell special dessert. It's a Biscoff delight. Biscoff Basically, delight. it's a Biscoff pancake. Yeah. We named it as Biscoff delight. येस. आणि हे कोण जाणे सांगले काय? हे गाईस सगळ्यांचे फेवरेट आणि एक आम्ही साऊथा सोजी म्हणटाय बट नॉर्था ऑन म्हणटाय बरं. सो गाईस नॉता होय तेका ऑन म्हणटाय आणि आम्ही म्हणटाय तेका शास्त्रीकार सोज. ओके आणि this is a cake. It's Ferrero Rocher cake. या Yeah. So that's it. आणि गाईस आमगे नेवऱ्यो दोदोल आणि सगळे खायत आहे रिफिल करीत आहे बट ऑलमोस्ट फिनिश विच इज गुड. ओके सो गाईस तुम्ही चोयला असलो आख्खो जेवण आमगेलो आयचो दिसा किती हा दे तू खुशला शाबडो हुंचेश बदिस्ता. शाबडो किती लायक जाल तुका. बदिस्ता यादा बदिस्ता. Everything is good, but I like this one. सो गाईस सगळ्यांगली फेवरेट किस्मोल प्रॉन Kismol. किस्मोल. ते मेण हा होय ही स्वतः मेण आहे ही मेण आणि
किस्मोल मेळना सो गायज तेका लागून आमी स्पेशली रायस आनी हेजेर कोडयेचेर शीतकोडयेचेर चड फोकस केला किस जाल्या चड बेटर थँक्यू सो गायज आमगे टायगर मातशें सॅड आहा आयज कित्याक तेगेलो ब्रदर येयला एस आनी तो मातशें मुडाना गुड बॉय माय But I बॉय told him you have to be a good boy and play with his brother. सो गायज तो एसाचो न्हू मातशें आबूज जालो हा माय बॉय इज नायस Boy, he's a good boy. Good boy. You have to adjust with Ace now. He's your brother now, okay? Yeah. Okay? Good How boy. Kabagi is there? He is your brother. Good boy. So guys, finally आम्ही आमगेली पार्टी एन्जॉय केली आणि तुमची चोयला असतली आणि आमी तुमकां दाखयला आमी कित केला आणि कित ना ते न्ही Yes. आणि गायज तुम्ही जाणाय 15 वर्सांची पार्टी 15 years after 15 years ते सेलिब्रेशन कितें जातालें ते It The was really celebration nice. was really nice and really fantastic. Yeah, And- and I can remember our wedding song also, which was nice. सो गायज आमी न्हू इतली एन्जॉय जाली आनीक आमकां कितें कॅप्चर करूं जाता न्हू ते आमी कॅप्चर केले Yeah. उरलो आमी संडेला कित्याक गायज न्हू Family म्हाका time दिवपाक जाय. फॅमिलीकूय टायम दिवपाक जाय आसलो We wanted to give time to our family. ती सगळी आसलोली आमी सदां vlogging करताय. ब्लॉगिंग सदां कोत्ताय न्हू गायज So इल्लोसो time तेंकाय दिवया. तेंकाय दिया म्हणल्यार आमकां कितें जाता न्हू तें पयलें हांवें कॅप्चर केलें आनीक तुमकां दाखोवपा आहा तें Main तुमकां हाता मेन आहा तें तुमकां दाखयलें गायज आनीक 15 वर्सां पयलीं न्ही गो Yeah. कितको एन्जॉय जाली ते भाशेन आमी एन्जॉय जाली बट गायज सदां म्हणटाय न्हू नायट इज स्टील यंग आणि लायफ इज स्टील यंग आतां बसून हांवें guys सगळी बेश्टी उलयताय आता उलयताय as I said night is young life is young and Mr. Afonso and Mrs. Afonso is still young So guys, thank you for watching the vlog. Thank you for all the love and support. जायते आमकां comment येयले आमगे giveaway vlogaचे आणि there are actually lots and lots. I will reply to them आणि keep commenting on that vlog. Link description घालता हांव ह्या vlogaचेरूय तेजे. So please share it with your friends and family so तेकाय giveaway part घेयली. Okay? So इतलें सांगता सोदता कांय ना आमकां just as you are doing a great job. Goa, we came to know how many people are watching us from all part of the world. That's really important for us because and we were so blessed. About when we saw like Goa on, Bahrain on, US, Ireland, literally so many other places. Thank you guys. We love you for this. So guys thank you for watching आणि समजा तो आयचो ब्लॉग गेलो तुमकां लायक जालो आसतो मग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राईब बी आणि करे सांगा आमगे केस केलो तो ब्लॉग ओके Okay. लायक आमगे आमगे सगळे जॉन जेवण आणि आख्खे A to Z किती हाल्ले किती बरें हाल्ले किती ना ते तुम्ही कमेंटान सांगाय ओके थँक यू you फॉर guys. वॉचिंग गायज लव यू मोग आसूं मेळ्ळे तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय